जिल्हा पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाच्या निर्णयाचो मगोपा सुप्रिमो सुदीन ढवळीकरान निषेध उक्तायला। सरकाराक खंयच्या गजालींक महत्व दिवपाक जाय ते कळना अशें तेचें म्हणणें। राखीवताय अधिसूचित करपाक 15 फेब्रुवारीची तेणे सरकाराक डेडलायन दिल्या। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आदी 15 मार्च ही तारीख निश्चित केल्ली, फुडें धुकलून ती आतां 22 मार्च केल्या। राखीवताय अजून जाहीर करूंक ना। झेडपी इलेक्शनाचो गव्हर्मेंटान घोळ केला हांव अशेंच म्हणटा। पयली तारीख दिली 15 तारीख आणि आज 22 तारीख दिली। रिजन दिलें कार्निवाल आणि शिगमो। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक इम्पॉर्टन्स कितें आसा हें खबर ना, कारण ह्या म्हयन्याच्या लास्ट आठवड्यांतल्यान ज्यो एग्जामी चालू जाता त्यो 20 एप्रील पर्यंत BScच्यो एग्जामी सोंपता। लोकांनी म्हादेचे बाबतीत निर्णय घेवपाक कळाव लावचो न्हू अशें आवाहनय सुदिनान केलां। दोनूय राष्ट्रीय राजकीय पक्षावेलो विश्वास सोंपला अशें तो म्हणटा। कर्नाटकाच्या काँग्रेस फुडाऱ्याचेर तो कितें उलयलो पळयात। म्हजो आतां कोणाचेरूच विश्वास ना। भारतीय जनता पक्षाचे तिनूय सरकारां आसून सुद्दां ते कांय करना आणि काल हांव काँग्रेसीचेरूय विश्वास दवरना। आतां ते नाटकां करता अशें दिसलें, कारण काल राज्यसभेत हरिप्रसाद म्हणून जो एका वेळार गोंयचो इंचार्ज आशिल्लो ताणें काल राज्यसभेत सुतोवाच केलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स कर्नाटका इमिजिएट दिवचें म्हणून। हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता काँग्रेस आनी BJP आमकां गोंयकारांक पानां पुसता। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।